सदा भाशेनूच आमची साऊथ गोवा जिल्हा पंचायत जी मिटींग आसता ती खूप बरी जालेली आसा आणि सदांच खेळीमेळीन जाता तशी आयजूय जालेली आसा. बरे तरेचे इश्यू आयिल्ले, सगळ्यांचे मोस्टली कामां झालेली असल्या कारणान जे कितें बारीक बारीक आमच्या मदीं कामां उरलेली आसा त्याचेर मातशें डिस्कशन जालां. तशेंच अंडर 15 फायनान्स आमचे दीपक बाबान इश्यू काडलेलो तो म्हणल्यार अंडर 15 फायनान्साचो लास्ट जो आमचो फंड आसा तो आमकां अजून पावना. सो जाता तितले आमी आतां टायम कितलो मेळटलो जितलो मेळटलो त्या टायमा भितर हाडपाचो आमी प्रयत्न करता. आणि मोस्टली फायलो 100% फायली सगळे झालेले आसात आमचे मेंबराचे. त्याच प्रमाणे आमचे सुरेशान आमचे सुरेश केपेकर त्याने म्हजी गोर योजना आणि तसेच आमचे GST रिफॉर्मेशन याचेर त्यांनी उलोवप केले आणि त्यांच्यानी अभिनंदन केलेले आसा आणि आमच्या सगळ्या साऊथ गोवा जिल्हा पंचायत मेंबरांनी मानून घेतलेले आसा की म्हजी घर हे जे योजना जे चालू केलेले आसा आमचे गोयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ही खऱ्यांनी लोकां खातीर खूप फायदेशीर आसा आणि त्याच्याबद्दल सगळे आमच्या साऊथ गोवा जिल्हा पंचायतीच्या वतीन आम्ही आमचे गोयचे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे अभिनंदन केल्ले आसा. आणि तसेच आमचे दामोदर बाबानय सांगलेले आसा की आयज पर्यंत आमी जे कितें वर्क्स केलेले आसात त्याचेर तांकां जे कितें कामां केलेली आसात त्याच्या बद्दल डिटेल्स ते आमी दितले. सो अशे तरेन आमचे खेळी मेळीन आयज खूप बरी मिटींग जालेली आसा. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे गोयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तसेच आमचे पंचायत मंत्री आमचे बाब मोविन कुदिनो आणि बाकीचे सगळे आमची भारतीय जनता पार्टीची कोर टीम तसेच आमचे अध्यक्ष ज्यांच्यांनी माझे विश्वास दवरलो आणि एक अध्यक्ष म्हणून हांवें खंय तरी काम करपाचो प्रयत्न केलेलो आसा आणि जाता तितले आमचे मेंबराचे जे मातशे एडमिनिस्ट्रेटीव आमचे खंय तरी काम मातशे फाटी फुडें जाताले ते ह्या 2 म्हयन्यान आमी स्ट्रीमलायन केलेले आसा आणि सगळे 100% फायली सगळे आमचे मेंबराचे सगळे झालेले आसात. आणि आमी आतां शेवटच्या पडावाक आसा आमी आतां आमच्या 5 वर्साच्या टर्माच्या लास्ट एक आसा आणि जितले जाता तितले तुम्ही पळयले आसा तुम्ही सगळे पत्रकार भावय हांगा हाजीर आशिल्ले की सगळ्या तरेन बरे तरेचे काम जालें आसा. स्टाफय खंय तरी फाटी फुडें जातालो ते स्टाफाकय बरे स्ट्रीमलायन केलेले आसात आणि बऱ्या तरेन सगळे आमचे जे फायदे आसात ते क्लियर जालेले आसात. आयज पर्यंत आमकां जी ग्रांट मेळ्ळा ते एडमिनिस्ट्रेटीव ग्रांट्स मेळ्ळा 33 करोड 50 lakhs 26,358 आणि RRD तेतूंतले आमचे सगळे यूथ झालेले आसात ते म्हणल्यार 10 करोड 17 lakhs 24,180. RRD आमकां आतां पर्यंत फंड मेळिल्ले आसात ह्या 5 वर्सां टर्मा भितर ते 59 करोड 25 lakhs आणि आमी जे सगळे मेंबरांनी यूज केलेले आसा तेतूंतले 35 करोड 16 lakhs 56,887. तसेच आमकां शेड्यूल ट्रायबा अंडर जे आयज 5 वर्सां भितर जे आमकां मेळिल्ले आसात ते 7 करोड 70 lakhs 52,000 आणि आमी जे यूज केलेले आसात आतां पर्यंत सगळ्या मेंबरांनी मिळून ते 3 करोड 88 lakhs 30,555 जागो आसा आणि त्याचे फॉर्म नंबर 1 and 14 काढला आम्ही. त्याचप्रमाणे आमचे रिझोल्युशन घेतलेले असतात ते पुढे फॉरवर्ड केलेले असतात आणि जसे आम्ही DOP फॉरवर्ड केले तसे ते आमचे पंचायत मिनिस्टर आमचे मोविन कुदिनो यांच्याकडे आम्ही ते पावयले असतात आणि त्यांच्यानी आमकां एश्युरन्स दिले आसा आणि त्यांच्या डिपार्टमेंटा थ्रू फुडें गेलेले आसा ते प्रोसेस. बट इट विल टेक टायम तेका प्रोसेस लागपाक मातसो टायम आसा. बट ॲज वी सेड लास्ट टायम की आम्ही जागो आयडेंटिफाय करताले ती जागो आयडेंटिफाय केलेली आसा आणि फुडें प्रोसेस अंडर प्रोसेस आसा. जसे तुम्ही म्हटला तसे गव्हर्नमेंटान आमकां फंड्स वाडून दिलेले आसा जिल्हा पंचायती अंडर ताका लागून आमी इतली कामां करपाक पावला. पण पावर म्हणटा तशें अजुनूय मातशें जिल्हा पंचायतीक मेळपाक जाय तशें मेळ्ळें ना. ते येणाऱ्या काळान मेळटले अशें हांव आशा बाळगता.